माझे नाव दीपक राणे। हांव आयज आमच्या सगळ्या साळगांव मतदारसंघाच्या जे शिवप्रेमी आहात तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता। आणि शिवाजी महाराजांचो आदर्श आसलो हो आमकां गेली 3.5 वर्सां हो आदर्श दिवन गेल्लो आसा, तो आमी आयज पासून पाळीत आसात। म्हणून हांव सगळ्यांक ह्या मतदारसंघाच्या लोकांक आनी आमच्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांक शिवजयंतीच्या शुभेच्छा दिता। शिवजयंती टुगेदर फॉर सालिगांव ह्या मंचान आयज ही शिवजयंती मनयल्ली आसा। तेन्ना 19 फेब्रुवारी 1630 शिवनेर ह्या किल्ल्यार शिवाजीचो जल्म जाल्लो। तेन्ना तेचे मातेन ताका शिवाजी हें नांव दिल्लें। शिवाजी हेचे खूब प्रक्रम आसात, सांगून सोंपचे नात, वर्सां तरी सांगून स्टोरी सोंपच्यो नात तेच्यो। तेणी हिंदुत्व हे खूब सांबाळ्ळें, हिंदूचेर अत्याचार जातालो तोय खूब ताका पळोवपाक जायना आलो, म्हणून तेणी एक क्रूर हे दुश्ट हेंचो खरोखर नाश केलो। आनी एक आपूण हिंदुत्वाक लागून खूब संघर्श केलो। तेन्ना तसोच हांवूय एक आमच्या ह्या टुगेदर फॉर सालिगांव ह्या मनशाक हांव एक रिक्वेस्ट करता, आमी एक हो मंच केला तितून इम्पॉर्टन्स चड हांव सगळ्यांकूच इम्पॉर्टन्स दिता, पूण तितून खरोखर आदर म्हणजे इम्पॉर्टन्स दिवचें म्हळ्यार बाब अजय गोयेकार तांकां एक सांगून दिसता की आमी असो एक हो मंच केला तो असो एक सांबाळचो। कित्याक आमी आयज 2 प्रोग्राम केले, एक पयलो म्हणजे इलेक्शनाक आमी सगळे युनायटेड रावले, तसोच आयचो एक आमचो प्रोग्राम फुलफील जाल्लो आसा। संदीप बांदोडकर सरपंच पिलेन मार आयज सालिगांव ह्या गांवांत आसा। आयज टुगेदर फॉर सालिगांव ह्या मंचा सकयल आमी तमाम सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे शिवप्रेमी आसा, सगळे हांगासर एकठांय जाल्ले आसा आनी आयज आमी शिवजयंती ही साजरो करता। शिवाजी जिजाबाई शिवाजी घडयलो आनी शिवाजीन जी बरें कार्य सदांच केल्लें आसा तशेंच कार्य हेच्या फुडें अशें घडपाक जाय, आमच्या देशान आमच्या गोंयान अशेंच घडपाक जाय। त्या खातीर आमी तमाम जे शिवप्रेमी हांगासर येयल्ले आसा, एकठांय जाल्ले आसा। जे सध्या कितें जे घडलां जे घडटा तें घडोवप करना। जे शिवाजी जसो राज्य करतालो, जे लोकांक सगल्यांक आपले करतालो, खंयच्याय ते धर्माचे आसूं, खंयच्याय ते कसलेय आसूं, तांकां सगळ्यांक शिवाजी जावं ते लेडीज आसूं जावं ते दुसऱ्या धर्माचे आसूं, सगळ्यांक तो सदांच एकठांय घेवन चलतालो। शिवजयंती जिजाऊचे पुत्र शिवाजी महाराज हांचो उडास करपाचो दीस आनी तांचो वाडदिवस भारतभर, फक्त महाराष्ट्राच न्ही तर भारतभर तांची जयंती मनयतात। आनी आमी आमच्या शिवबाचो खूब वेळा मराठा वॉरियर म्हणून उल्लेख करतात, पूण हे मराठा वॉरियर नसून हे हिंदवी स्वराज्याचे वॉरियर आसात, भारतभूमीचे वॉरियर आसात। फक्त वळखीक लागून मराठा वॉरियर कदाचित म्हणटा आसतले, पूण शिवाजी महाराजांनी जे कार्य केल्लें आसा, अजोड कार्य अशें भारतीय हिंदवी स्वराज स्थापन करपाचें, म्हणजे सगळ्या भारतीयांक जोडपाचें, शारिरीक रित्या आनी मनान जोडपाचें, हेका तोड ना। आनी शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजा आशिल्ले, जे सगळे बायल मनीस दादलो मनीस हातूंत भेदभाव ना, धर्मान भेदभाव ना, जातीपातीन भेदभाव ना, अशे राजा किंवा आतांच्या काळान मेळपाक मुश्कील। टुगेदर फॉर सालिगांव ह्या आमी मंचान हो आयोजीत शिवजयंतीचो कार्यक्रम उत्साह हांगा मोठ्या थाटान साळगांवां ह्या आमच्या मतदारसंघान आमी आयज मनयता। तेन्ना शिवजयंती सगळ्या आमच्या साळगांव वासियांक तशेंच तमाम गोमंतकीयांक आनी भारतीयांक आयच्या दिसाच्यो हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आदर्श फुडें वचपाक लागून अशा तरेचे कार्यक्रम आमी सातत्यान आमी अशें घडोवपाक जाय, जेणे करून त्यांच्या पावलार पाऊल फुडें मारपाक जे स्वराज्य छत्रपती शिवाजीन निर्माण केलें, ते स्वराज्य लोकांचे रयतेंचें राज्य तेन्ना असलें। हे लोकांक लागून आयज आमी डेमोक्रेसी म्हणटा, ही छत्रपती शिवाजी महाराजान 350 वर्सां पूर्वी स्थापीत केल्ली। माझे नाव सीताराम महाले, हांव सालिगांवचो।
खूब वर्सां जालीं हांव जायते प्रयोग केल्या, वेशभूषा केल्या आनी शिगम्यांक तशेंच पालखेक जायते भशेचे रोल केल्ले हांवें. तेन्ना आतां हे फावटी म्हाका शिवाजी जावपाचो योग येयलो, तो हांवें साकारलो. सगळ्यांक शिवजयंतीच्यो शुभेच्छा. शिवाजी महाराज की जय. शिवाजी महाराज की जय. शिवाजी महाराज की जय.